तेनो प्रश्न म्हणजे मुखार दवरलेलो आसा की फायनली ते आमचे सगळे कोलिशन पार्टनर जावं MGP गो फॉर इंडिपेंडंट आनी आमी आसा पूण फायनली ताजें एक म्हणप आसा पेपर हांव ते वाचता ते पेपर ते तूं म्हाका विचार म्हणून आतां हांव ताजेर उत्तर दिता की ते म्हणटात आपलो सुदीन एक एक्सपिरियन्स मंत्री आसा आनी ताणें जावचें पूण हे फायनल निर्णय घेवपाचे आमचो एट द मोमेंट आमचे पार्टी घेतले न्हू आनी तांकां मेळोन घेवन आनी आमचे फायनली नॅशनल पार्टी जावन आमचे अमित शाह जी तो फायनली हो डिसिजन घेतलो की अशें फुडें कितें जावचें पळय तें हांवें म्हाका दिसता की थोडे दिसान येता त्या म्हयन्यान कितें तरी निर्णय जातलो डिसिजन वील बी फायनली फायनलायज सो त्या खातीर आमी एट द मोमेंट सगळे आपल्या मंत्री कामां करतात पेपर आयल्ले आसा की एडमिशन फेल जाल्लें आसा फायनान्स जायना ब्युरोक्रेट अशें तशें करतात ते तातूंत कितें तथ्य आसा कित्याक फायनली कितें जाता लोकांक आमची कामां जावपाक जाय आनी आतां म्हणून आमची कामां जाता मजा जाल्यार म्हाका प्रॉब्लम बारीक सगळी कामां जाता आमची पूण तरी आसतना आमचो एक लिडर आसतोच आमचो CMान खूब कामां केल्या कितें आतां CM आतां लोक म्हणटात ताणें रिजायन दिवपाक हें करपाक ते फायनली इगेन डिसिजन ऑफ द नॅशनल पार्टी बींग अ नॅशनल पार्टी सो आमी कितें म्हणटा म्हजें मत म्हजें पर्सनल व्यू कितें आतां आमचे ऑनरेबल CMान इतलें आपलें जिवीत आपलें सॅक्रिफायस केल्लें आसा ऑलमोस्ट 24 years इफ आय एम नॉट मिस्टेकन आनी लास्ट मिनीट आमी मागता देवा कडेन ताचें आरोग्य इम्प्रूव जावचें आनी आमी आतां त्या पद्दतीन आतां काम फुडें चलता आनी म्हाका हें दिसता की फायनली आमचो डिसिजन कित्याक तें फायनली विदीन अ मंथ 15 to 20 1 month डिसिजन कितें तरी जातलें ऑफ लिडरशीप इश्यू